राज्यात खून आणि चोरयांसारखे गुन्हे दिसपट्टे झाल्यात। सोमारा अशीच एक चोरी उक्ताडार आयल्या। दारबांदोडे संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या आवारात उभे आशिल्ल्या ट्रकांतल्यान सुमार 8 मोबाईल फोन आणि 40-50 हजार रोकड चोरांनी फारायली। ह्या आवारात ड्रायव्हर ट्रक पार्क करून विसव घेतात। रातच्या वेळार चोरी करतना ड्रायव्हरांक जाग आयली जाल्यार तांचेर गुंगेचो स्प्रे मारलो। इतलेच न्हय तर तांची चप्पलां लेगीत चोरांनी दवरली नात म्हणून ट्रक ड्रायव्हरांनी सांगलें। मोबाइल ये सब ले गए, मोबाइल पैसा सब चप्पल सहित ले गए, चप्पल सहित ले गए, चप्पल सहित ले गए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात है भैया। आगे सर आगे सारे परेशान हैं। ब्लेड ना चाकू यूज करता है, ब्लेड ना चाकू यूज करता है, काढून इसका देखो ये है, इसका भी चोरी हो गया। हाँ इसका भी चोरी हुआ। मोबाइल, पैसा सब, बैग सब ले गए। इसका कपड़ा भी ले गए, इसको एक जोड़ी कपड़ा छोड़ के गए। इसका कितना पैसा था गाड़ी में? 2000 3-4 हजार रुपए थे इसमें। ऑलमोस्ट मोबाइल पप्पा गैलरी काट वो भी है, वो भी सेम टू। चाचा जी आप बोल दो आपका क्या है? बोलो बोलो बोल दो क्या क्या गया आपका क्या नहीं बोल दो। कितना दिन था पार्किंग में? मेरे 2 दिन हुआ पार्किंग। और कभी ये कट किया ये? एक आज रात को। कल रात को। हाँ जो और क्या क्या लेके गया? मोबाइल 5000 रुपये। मोबाइल आप लोग ऐसे ही कैश रखते हैं गाड़ी में? वैसे क्या करें? जगह गरीब आदमी सब जगह थे, अपन सो गए। अब आए वो उसपे मार के निकाल लिया, काटा हम जान नहीं पाए, स्प्रे मार दिया हो? इस पे मार के ले गए। आपने चेहरा वगैरह देखा नहीं किसी नहीं, का? हम नहीं देखे, जग ही नहीं पाए। यहाँ के लोकल है क्या, कैसे कुछ मालूम? हम नहीं बता सकते। संजीवनी साखर कारखान्याच्या आवारात ट्रक पार्क करता आसत जाल्यार 50 रुपया फारीक करून तांकां पावती दितात। त्या पावतीचेर स्पष्ट बरयल्लें आसा की तुमच्या सामानाची चोरी जाली जाल्यार कारखानो ताची जापसालदारकी घेवचो ना। कारखान्याचो प्रशासक सतेश कामतीन मिडियाक सांगलें। हाचे फुडें अश्यो घडणुको टाळपा खातीर सेक्युरिटी गार्ड आनी सीसीटीव्ही लायतले अशें प्रशासक सतेश कामतीन सांगलें। कालची आमकां एक न्यूज आयल्या की रातचे जेन्ना आमचे ते हांगा ट्रक पार्क करता तर हे चवथीच्या दिसांनी अशें घडून येता, अशें जाणवा जावपाक लागलें आसा की लोक ना, कामाक ना आनी अशें एक वातावरण आसा की एक गँग म्हणूंक शकता, पेट्रोली म्हणूंक शकता की कोण तरी तांकां दिसलें आसतलें की ह्या दिसांनी कोण नासतलें म्हणून ते येवन तांच्यांनी काल चोरी केली म्हणून आमकां आतां सकाळीं कळपाक लागलें। आतां आमचो हातून रोल कितें? आमी तांकां सांगिल्लें आसा की आमचो पे पार्किंग इज 100 रुपया, आमचो भायर बोर्डूय आसा आनी आमची गेटी भितर तांकां आमी जागो दवरलो, पण तांच्यांनी ते भितर येवपाचें आनी ना म्हणलें। ते फक्त 50 रुपया भायर रावपाक तयार आसा। आमची स्लीप जी आमी तांकां काडून फाटून दिता तांकां बाहेर म्हणजे संजीवनीच्याच जागेर आमचे ते साडीचे हातून थंय आमी स्पश्ट बरयल्लें आसा की 50 रुपयाचे आमी पावती तुमकां दिता, पण सकयल लिखीत बरयल्लें आसा की कितेंय जाल्यार कसली चोरी जाल्यार कितेंय जाल्यार आमी रिस्पॉन्सिबल ना म्हणून। आतां हें आमचे कडच्यान जालां, आमी हें म्हणून दिलां की वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। आतां ही आतां घडना घडली म्हणून आमी आतां वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। आतां आमी थंय लायटी सुद्दां घाल्ले आसा, फोकस लायट आसा आमचे आनी कॅमेरा सुद्दां जे पेट्रोल पंपचे आसा पळय ते आमी थंय डायवर्ट करपाचे तयारीन आसा, म्हणजे फाल्यां सुद्दां कितें जालें जाल्यार न्ही तें खंय तरी आमी कॅप्चर करतले। आता सध्या सेक्युरिटी बी किती आशिल्लो तुमचो? ना आमचे पेट्रोल पंपचे लोक आसा न्ही ते सायडीनूच आसा आमच्या आनी ते रातचे थंय एक रावंड मारता। आतां हे चवथीच्या बोवाळान सेक्युरिटी आमची कमी जाले, पेट्रोल पंपचे लोक कमी जाले म्हणून ही तांकां प्लॅन करून आयिल्ले आसा। की आतां चोरी जावची न्हय हेजे मुखार जाल्यार तुमी कितें हे घेतले? आमी तें सांगता की आमचे गेटी भितर या तुमी, आमचे कडेन सगळें फूल फ्लॅज आमी करून दवरिल्लें आसा, तुमकां भितर घेता फक्त आमचे 100 रुपया पे कर, भितर या, भितर पार्क करात आनी तुमकां जी फॅसिलिटी जाय ती सगळी तुका दिता आमी। पण आतां तुमची संजीवनी जागा जी चोरी जाल्या त्या जाग्यार तुम्ही किती सिक्युरिटी जाऊन कॅमेरा बी दवरितले?
आतां आमचे कॅमेरा जे आसा पळय ते आमी थंय डायवर्ट करतले आनी फोकस लायट ऑलरेडी आसा. ताजे भायर हांव आतां कितें करता, आमचो एक सेक्युरिटीचो भुरगो आसा पळय, जो डेक आसा पळय, ताका हांव रातो दवरता. तो दोन्ही काम करतलो, कलेक्शन ऑफ द हें एज वेल एज नायट ड्युटी. म्हणजे हातून तो ही वील बी देर फॉर द फूल नायट आवर्स. कोण आसूं शकता सर हो? कोण कितें म्हणलें? हे कोण आसूं शकता असो अंदाज बीन? कोणी तरी लोकल आसतले, कित्याक तांकां खबर जाता ट्रक पार्क जाता आनी हांचे कडेन खंय तरी उडयतना खंय च्या पितना बी तांच्यांनी पयलें आसतलें हांचे कडेन कितें आसता बी तें. सो त्या हातून आनी म्हजें आनीक म्हत्वाचें म्हणणें म्हणजे की आमची पुलीसची व्हॅन येता ती हांगा पार्क जाता, दिसाची येता ती, पूण म्हजी एक मागणी आसा की रातचे सुद्दां तांच्यांनी हांगा एक पेट्रोलिंग करचें म्हणून. आज आमी दारबांदोडा शुगर फॅक्टरी हांगा आसा, जे जाग्यार शुगर फॅक्टरीच्या जाग्यार हांगा पार्किंग हब केल्लें आसा आनी मोठ्या प्रमाणात हांगा आंध्र प्रदेशाची तशें इतर राज्याच्यो गाडयो ज्यो हांगा मोठ्या प्रमाणात दवरिल्ल्यो आसता, पार्किंगेक घातलेली आसता. 2-3 दीस अशी पार्किंग तांगे घालता ते. तेन्ना हांगा गेल्या फाटल्या 2-3 दिसान हांगा मोठ्या प्रमाणात ट्रकातले मोबायल पयशे चोरीस गेल्ले आसा. जे फाटले तेंगे जे गाडयाचे हाडशे आसा त्या हाडशाची रीप काडून ते हांगा मोठ्या प्रमाणात चोरता आनी ड्रायव्हर कोणी जागो जालो जाल्यार तेंचेर स्प्रे मारता अशी तेंचे ड्रायव्हराची म्हणणें आसा. तेंची कॅश तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात व्हेल्ले आसा, जवळ जवळ 8 कितले मोबायल व्हेल्ले आसा आनी अशी टोटल सगळे गाडयांतली कॅश धरून एक 40-50 हजार आसतले अशी तेंची म्हणणें आसा. अजून मेरेन तेंच्यांनी तक्रार केली ना. ह्या संदर्भान शुगर फॅक्टरीचो संचालक जो हांगा येवन पळोवन गेल्लो आसा, अजून मेरेन तेंचे कांयच तक्रारूय जाल्ली ना आनी तेजेर स्पश्ट बरयल्लें आसा जे कोण गाडी हांगा पार्किंगाक घालता तेंची चोरी बिरी कितें जाल्यार तेजी जबाबदारी स्वताची ओन आसतली अशें म्हणून ते पार्किंग रिसिप्टीचेर तेंच्यांनी बरयल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर.